बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीच्या बापा, हांव तुका आर्गां दितां, दिनवास दितां आनी तुजी वाखाणी करतां, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याचे चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त, पिडा, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, अनुभावार्थीपण आनीक गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरला देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातोक करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांकाल मोरो पासून अजापां आनीक मिलाग्र्यो कोत्तलो. हांवें पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी, आदार दी, तुजी खबर परगडूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर, ती आयकोन सगलो लोक पवित्र जावंक पावूंक. हांवें जेजूच्या नांवान बाप्पा हांवें मागणें कोत्तां तुका, म्हाका बळ दी तुजी खबर परगटूंक. हांवें पवित्र आत्म्या जो लोक आयकोन हो व्हिडिओ दुसऱ्यांक धाडटा तांकां सदांकाल धाडपाक हुस्को दी, वायरल करपाक, तशेंच तांचीं सगळीं दुयेंसां बरीं कर, कोवीड पिडा तांची सुरशिल्ली पयस कर आनीक तांचीं सगळीं कामां तूं करून दी. हांवें आयज जावन आहा 17 तारीख जानेराची 2021. देवाचे भाशेन हांव सजमतां की ज्या लोकांनी व्हिडिओ आयकलो ती पवित्र जालीं आनीक जेजूचो वावर नेटान फुडें व्हरतात म्हणून. हांवें जॉन 12 वळ जावन आहा 27. आतां म्हज्या जिवाचेर आकांत आयला. हांवें कितें म्हणचें? बापा, ह्या वेळांतलो म्हाका निवार अशें म्हणून ना, ह्याच पासत हांव ह्या वेळाक पावलां. बापा, तुज्या नांवाक महिमा जोडून घे. तेन्ना स्वर्गांतावन एक ताळो आयलो. हांवें म्हज्या नांवाक महिमा जोडून घेतल्या आनीक नव्यान महिमा जोडून घेतलो. हें आयकून लागीं आसलोल्या लोकान म्हणलें, गोड गोड मारला. दुसऱ्यांनी म्हणलें, एक देवदूत ताचे कडेन उलयला. जेजून परतिपाळ केलो, हो ताळो म्हजे पासत न्हय, तर तुमच्या पासत आयला. आतां ह्या संवसाराची मनसुबी जाता. आतां ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याक देव भायर घालतलो आनी जेदना म्हाका जमनी वेलो उबारतीत तेदना हांव सगल्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलों. अशें म्हणून आपूण कसले तरेचें मरण भोगचो आसलो तें जेजून खुणायलें. लोकान ताका जबाब दिलो, क्रिस्त सदांकाल जिवो आसतलो म्हूण आमी शास्त्रांतलें आयकलां. मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय म्हूण तूं कसो सांगताय तर? कोण तो मनशाचो पूत? तर जेजू हिंगा म्हणटा, आतां मुगेलो वेळ जालो आनीक म्हजेर आकांत येयला येशाय म्हणपाचें आनीक हें म्हजे वयलें मरण हें पात्र पडें आहा तें निवार म्हणून हांवें देवाक सांगपाचें. ना म्हणटा जेजू, ना, मुगेलें हें कार्य हेका लागून म्हाका देवान धाडला, तर हांव तें पुरें कोत्तलो. देवाची येवजण तेदोणां मागीर जेजू कितें म्हणटा? बापा, तुज्या नांवाक महिमा जोडून घे. जेजू म्हणटा स्वर्गीच्या बापाक, हिंगा 37 त्रिजाचो एक देव म्हणून आमकां सारकें कळटा. आनीक संवसार, आख्खो संवसार म्हणटा जो कातोलीक ना, तो म्हणटा
आमी एकाच देवाक बुजतात म्हणटाय. पूण हिंगा साप साप कळोन येता की हो जावन आसा सातिस्त त्रिदादीचो. 3 in 1. 3 persons in 1. तर देव पळय सारको करेक्ट पळय देव आहा संवसारांत. जो मनशाक रचिता आनी सगळें पळय केलां तो देव म्हणटाय तो जावन आसा सातिस्त त्रिदादीचो एक देव. तेग जण एक देव म्हणटाय आमी कोंकणीन. तर हेर दुसरे पळय लोक मानताय तें सगळें हाल्स. हिंगा आमकां सारकें साप साप कळोन येता. सारकें सिंपल आहा हेंचय. बापा तुज्या नांवाक महिमा जोडून घे. तेन्ना स्वर्गांतल्यान एक ताळो आयलो. आतां बाप उलयता. जेजू संवसारांत आहा. आतां बाप उलयता. तर दोग जाण जाले. आनीक तिसरो मागीर पेंटेकॉस्ट म्हणटाय ते दीस येता. 40 दीस जातरी पवित्र आत्मो देंवता तो तिसरो जोण. हे 2 जोण जाले आनीक तिसरो जोण पवित्र आत्मो हो सारको देव. तर आमी ह्या सारक्या देवाक आमी बुजताय आनीक फकत तेजे वयल्यानूच आमकां बरेंपण येता. ही जावन आसा देवागेली पद्दत संवसारांत सगळ्या मनशांक, कातोलिकांकूच न्ही सगळ्या मनशांक. पूण हें देवाचें स्वत आहा तें लोक नाकारता. तेन्ना स्वर्गांतल्यान एक ताळो आयलो. हांवें म्हज्या नांवाक महिमा जोडून घेतल्या आनीक नव्यान महिमा जोडून घेतलो. आतां हो सारको देव बाप उलयला. आनीक प्रूफ आहाय. हिंगा तो इंद्रा भाशेन घोली रावन ना म्हणून बांयत रावन एकलोय आं ना म्हणून चिकना भाशेन गुडा रावन ना म्हणून दुकरां भाशेन आळी रावन एश कोन्न आपूण कितें सांगिलां तें जालें काबार एश म्हणलो ना जेजून. बडे हो न्यू टेस्टामेंट आहा तो आख्खो वीथ प्रूफ्स आहा. हे पळय टेस्टामेंट पळय कितें आहाय लोकांगे पळय कितें अजापा मिलाग्र्यो पळय जाल्यार जेजू खूंय भोंवलो, खूंय जल्मलो, खुंयच्या राजान तेका नाकारलो आनीक सगळें हें आमगेलें बायबलाचेर सगळो वीथ प्रूफ आहा. हें कोणाच्यान बेश्टें हें फॉल्स म्हण कोणें म्हणूं जायना. घोडलोली घोडणी सोत कोरी बुरोवन दवरलो आहा. ती कोणाच्यान हाल्स म्हणूं जायना. तो हाल्स म्हणटा पिसो. कितकोन हाल्स म्हणपा जातात? जी घोडणी घोडोन येयली ती हाल्स कितको म्हणपा जाता? आतां आमगेली चोय संवसारांत चोय. आतां आमगेले मोटरां गाडयो मोटरसायकलो आहाय ना त्यो हाल्स त्यो संवसारांत नाय. एश म्हणपा जाता ना. हें सगळें सोत हें प्रूफ सगळो लोक जाणा हें संवसारांत आहा म्हणून. आनी तूं एक रुमा सा बोवाड मारली ना संवसाराक कांय ना संवसार हाली आहा. आमी फकत चलोन भोंवताय एश म्हणपा जाता ना. संवसारांत सगल्यो ह्यो हीं अंथरुणां सगळीं संवसारांत आहाय. आनीक फुडगे पिळगेक हें सगळें बरोवन आसतलें सगळें हिस्ट्री बुकाचेर हेजेर तेजेर आसतलें. आतां हिस्ट्री जाली. गोंयांत जायत हिस्ट्री जाली चोयली तुमी. ब्रिटिशा पुर्तुगेजान धांडायलो, हेणी धांडायलो, इंडियानान धांडायलो, मागीर पुर्तुगेजां गोंयकारांनी आनी इंडियानान मेळोन धांडायलो. सगळी हिस्ट्री आमचें ना म्हणपा जाता ना. तें स्वत खरें घोडोन येयलें तें प्रूफ आहा. तर जेजू संवसारांत जियेन हें सगळें घडलें हजार हजार लोकांनी पळयलें प्रूफ आहा. आनीक कोण पळय म्हणटाय ना बायबल हाच बायबल करप्ट हें सगळें फोकाणां. ते पिशे जाले. सगळो वीथ फूल प्रूफ आहा बायबल. आनी प्रूफ जावं म्हजे बोलयाय.
हांव तुमकां अजापो मिलाग्रो हो बायबल उजा कोन्न दाखयता. चोय कोण फॉल्स आहा कोण रायट आहा तो. एसो फकाण घेवन बेश्टी पिश्या भाशेन भोंवनाकाय, प्रूव्ह करया चल. 37 त्रिजातीचो एक देव हांव तुका प्रूव्ह कोन्न दिता. हें आयकून लागीं आसलोल्या लोकांन म्हणलें, लोक आहलो जेजून एकल्यानूय गोलीतूं भायर सांगलो ना. आरे आरे एशें जालें देव येयलो आपल्याको उलयलो. आरे आरे ना. सोगलें पडे बायबलाचेर घोळ्ळां तें जेजून बारबोर विटनस धरून सोगल्यान आयकोन, लोकान आयकोन आपलें मन बदलून, आपलें जिवीत बदलून, पवित्र जिवितांत भितर सरपाक लागून हें जेजून केलें. आनीक हें देवाचें संवसार रचतेल्या देवाचें हें कार्य आनीक तेगेलो प्लान आनीक हे भाशेन घडपाक जायें. आनीक हें चोयन सगलो मनीस बरें जिवीत, पवित्र जिवीत सारून स्वर्गार येवपाक हो प्लान देवागेलो सगळ्या मनशांक. पूण मानून घेनाय तेंचे खोटा. हीं पडे पिशपण कोताय. बायबल करप्ट आनीक हें सारकें ना, जेजू देव न्ही आनीक जेजून हूंय म्हणलां देव म्हणोन. हीं सगळीं फकाणां ते पिश्यां काडटाय लोकांक. दे आर बुलींग आज. बुलींग म्हळ्यार कितें? भुरगे रॅगिंग कोताय चोय. पयले दिसा इस्कलां वयता दोना रॅगिंग मो कॉलेजी बॉलेजी. स्वतायताय पोन्ने भुरगीं आहाय तीं. एशें कोन्न हे कातोलिकां स्वतापा भायर सोल्ल्याय. आनी आमच्या सोंपे सोंपेपणी प्रूव्ह करपा आतां एआय म्हणून. हांव तुमकां होच बायबल घेवन हांव तुमकां मिलाग्र कोन्न दाखयता. आडय तुमगे कोण बोर नाय तेंकां. घेवन येयाय. हिंगा दोरया म्हजे मुखार दोरयाय. सगळे कातोलिकांच्यान ताका प्रूव्ह कोन्न दिवपा आतां तेंकां. तेका लागून हांव तुमकां कातोलिकांक सांगोता, वायट जिवीत सोडाय. सगळ्यांक भोगशाय आनीक पवित्र जाय आनीक अजापा मिलाग्रो कोन्न आमी पडे हे पडे कोण बुरशेपण उलयताय, हीं पिशेपण कोण आमचे मुखार घेवन येताय कातोलिकांच्या, तेंकां आमी सारकें साप सुबें झगडपाची आनीक भासाभास करपाची कांय गरज ना. आमी बायबल घेया. तेंगे कोण बोर ना तेंकां आपोय घेवन यो मुड्या बारबो. आनीक तेंकां हिंगा तेंकां सुटका दिया त्या दुयेंसांतल्यान दाखोवया हें सोत कोरें. बायबलाचें एक उतर जावन आसा सोत कोरें. आनीक वचो हिंगा चोय. हें आयकून लागीं आसलोल्या लोकान म्हणलें, तर सोगल्यांक आनी मागीर जेजून कितें म्हणलें, हो ताळो म्हज्या पासत न्हूय. देव पळय उलयला, देव बाप सोर्गीचो बाप पळय उलयला. हो जेजू म्हणटा म्हज्या पासत न्हूय, हो म्हाका लागो न्ही. हो प्रूफ सगळ्या तुमचे उजेर तुमी हितू लोक आसतना तुमचे मुखार हो आवाज येयलो. तर तुमच्या पासत आयला. कित्याक? आनीक दुसरो जोड आहा म्हणून देवा गेलो. आनीक हांव एक जोड. आनीक मागीर म्हणटा पवित्र आत्मो येयलो तिसरो जोड. तर 37 त्रिजातीचो एक देव. होली ट्रिनिटी, वन गॉड इंग्लिशीन म्हणटाय. तर हिंगा कितें जाता आतां? जेजू म्हणटा हें पळय घडलां. देव बाप आहा म्हणून दाखोवपाक हो पळय आवाज येयला. हो तुमचें मन बदलून जिवीत नवसरूंक. आतां ह्या संवसाराची मनसुबी जाता. आतां ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याक देव भायर घालता. आतां ह्या संवसाराची जेजू म्हणटा मनसुबी म्हळ्यार इंग्लिशीन कितें गेलें तें चोया. जॉन 12:32-31. Now the judgment of the world is coming. मनसुबी म्हळ्यार जजमेंट इंग्लिशीन. नीत. तर आतां संवसाराची मनसुबी जाता. तर संवसार पळय आहा तेजो जजमेंट जाता आयज संवसाराचो, मनशाचो न्ही. मनशाचो जजमेंट एक मनशा हातीन आहा. तूं पळय जिवीत कोता तो तुगेलो जजमेंट. तूं पळय करीत तो भोगीत. हो तुगेलो जजमेंट. तुका आनीक दुसऱ्यान सांगो नाका
बाबा तूं स्वर्गार मोत्री स्वर्गार वयतलो इफेर ना वयतलो तुज्यान झाड एकल्याच्यान आमच्यान डायरेक्ट सांगूंक जाता हांव मोत्री स्वर्गार वयतलो हांव सांगूं जाता मोकोडे फूल प्रूफ आहा हांव आतां हांव मुजेर उलयता हांव मोत्री हांव स्वर्गार वयतलो कित्याक म्हाका खबर आहा हांव पवित्र आहा आनीक तुमी मेली जाल्यार इफेर ना हेंय सांगो तुमकां कित्याक तुमी पवित्र न्हय तर जो मनीस तुगेली जोडटी तुज्या हातीन आहा जेजून म्हणलां आपण येतलो परतून नव्यान येतलो संवसाराची जोडटी करूंक कोण संवसारान जिती आहाय तेंची त्या टायमाचेर कोण पळय वायट आहाय ती इफेर नात बरी आहाय ती स्वर्गार त्या टायमाचेर आनीक जी कोण आमी आमगेली जोडटी कोण गेली आमगे कोण माय पाय कोण मेल्याय सोयरीं दायरीं शेजारी आमच्या पुर्वज कोण मेल्याय तेंगेली जोडटी जाली ऑलरेडी तेणी आपल्या हातीन जिवीत बुरयलें आपण कितें खूंय वचपा आहा तें तेणी बुरयन ती इफेर ना गेली तेणी इफेर ना वचपा जिवीत सारलें स्वर्गार गेले ते जाणाय आमी गोंयचे कोण ते पा जुजेवाज पा दाग्नेल आनीक गोंयचो साहेब यार खंय गेलो आतां ह्या संवसाराची मनसुबी जाता आतां ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याक देव भायर घालतलो अधिकारी कोण अधिकारी असो धर्माचे अधिकारी आनीक सगळे फारिजेव ते सगळे अधिकारी केसोले देंवचारा गेलेत नांव देवाचें कर्तूब देंवचाराचें तर आमी पळय हें पळय कोताय आतां तें सगळें म्हजे भाशेन तर कोणें केलें जाल्यार तें देवाचे कृपेन ग्रेस ऑफ गॉड ना जाल्यार पळय हेर कातोलीक पळय कोताय तीं सगळीं देंवसराच्या फासा सांपडलो आहाय तेंगेलें कर्तूब देंवचारा गेलें रूप ती दाखयताय आमी मिसा वचोन भर न्हेसोन मुखार माखार बसोन डेली आयतारा कुमन्यांक घेवन आपण बरी दाखोवपाक ट्राय कोताय ती पूण तेंगे कर्तूब तेंगेल्यो कन्यो चोयल्यो जाल्यार देंवसरां गेल्यो तर जेजू म्हणटा आतां ह्या संवसाराची मनसुबी जाता आतां ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याक देव भायर घालतलो म्हणटच संवसार आतां देवाच्या हातांत आसा म्हळ्यार कितें जेजून सुटावो करून मेकळो करून आमकां दिला सगल्या रचणेक 2021 जालीं ज्या दिसाक जेजू खुर्सार मेलो पुनर्जीवन जालो त्या दिसाक सावन संवसार पवित्र जालो संवसार जालो हा संवसार केलो देवान मनशांनी मनशी पवित्र जावपाची देवा हातीन एक मनशा हातीन आहा तें देवा हातीन ना जेजून कृपा जोडून दिल्या आनीक रायचसनस म्हळ्यार कितें आमकां देवाच्या मुखार उबी रावपाक आमकां फावो केलां रायचसनस तर हेंच देवान आमकां जेजून आमकां मरणाच्या आनीक कोश्टाच्या आनीक पुनर्जिवंतपणाच्या वरवीं हें आमकां देवान जोडून घेयलां म्हणटच संवसाराच्या अधिकाऱ्याक जेजून भायर घातलो हें करूं ना जेजू फ्युचर टेन्सान कित्याक उलयलो कित्याक जेजू आजून मेलो ना जेजू मरपाचो आसा म्हणटच जेजून म्हणलें आतां ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याक देव भायर घालतलो तर देव भायर घालतलो म्हळ्यार कितें जेजूय देवूय तर जेजूच्या कोश्टा मरणा वरवीं पुनर्जिवंतपणा वरवीं देंवचारा गेली विकेट पडली फॉर एवर देंवचाराक जेजून हारायल्लो कितू वर्स जालीं 2021 जालीं आतां तर 2021 सावन पळय कोण पवित्र मेलें तितलीं स्वर्गार पवित्र मेलें ती आं आतां हांव पळय पवित्र जायन हें पळय शिकोवण पळय दिता आनीक लोकांक अजापाय मिलाग्रो करून दिता आनीक शिकयता तेंकाय करपाक तो लोक स्वर्गार गेलो जाणाय आमी सांत तर सांत स्वर्गार गेले म्हणून आमी सगळीं जाणाय 2021 सावन 2021 इयर्स जालीं आतां त्या दोन सावन तेज्या पयलीं न्ही जी लोक 2021 देखून आतां पळय मेल्याय त्या दिसा सावन आतां
जेजू स्वर्गार वयतोच ती पवित्र आहलो तीच स्वर्गार गेली. ह्यार सगलो लोक इफेरना. आनी पवित्र म्हळ्यार कोण? सांत. आनीक मुजे भाशेन थोडे वावर कोताय ते. तर कितू लोकांन आमगे गांवांत जाण एकल्या गांवांत ह्या गोंयांत 40 कॉन्स्टिट्युन्सी आहाय गोंयांत. 40 कॉन्स्टिट्युन्सी सोड्या कितले गांव आसतले? एक कॉन्स्टिट्युन्सी 4-5 गांव आहे. तर 4 मल्टिप्लाय बाय 5 केलो म्हण तूं 200 गांव जाले. व्हडलीं गांवां. तर ह्या 200 गांवांत मुजे भाशेन सोद्या चोया आतां 200 मनीस म्हूण आहा ही गोंयांत. युट्यूबाचेर 200 मनीस तुमकां मेळटाय काय 200 कातोरीस्ट तियात्रिस्ट मेळटाय तें चोयाय. कॉमेडियन तियात्रिस्ट कातोरिस्ट 200 आहाय ओर मुजे भाशेन करपा लोक तुमकां युट्यूबाचेर 200 आहा जाल्यार चोयाय. तुमकां साप साप कळटलें कितू लोक स्वर्गार वचपा आहा तो. मुजे भाशेन पड कोता तोच लोक स्वर्गार वयतलो यार न्ही. यार 100% इफेर ना. कित्याक हेचो हिंग म्हणलां आतां ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याक देव भायर घालतलो म्हणटच आतां संवसार देवान पवित्र केला आनी आतां देवाचे कृपेचेर हो संवसार चलता. म्हणटच ही कृपा तुगेल्या जिवितांत येवपाक आनी हे कृपे भरीत आनी उर्बे भरीत आनी पवित्र जिवीत सारूंक जोण एकल्याच्या कातोलिकाच्या हातींत आनीक चिन्नाचेर आहा आपल्यागेलें जिवीत तो कितको सारतलो तो. कित्याक देंवसरागेलो अधिकार देवान काबार केलो संवसाराचेर. देंवसराचो अधिकार आतां संवसाराचेर ना. आतां तो जेजून पोत्तून काडून गेलो शिराप द लॉ ऑफ सीन एंड डेथ. पातक आनीक मोन्नाचो पळय हो कायदो आहलोलो. लॉ म्हळ्यार कायदो आहलोलो संवसाराचेर तो जेजून आपल्याचेर घेवन कोश्ट मरण सोंसून आपल्याचेर घेवन जेजू हुर्सार मेलो आनीक ते दुसान हो शिराप वचोन आतां देवाची कृपा. आमी सारकी कृपेंत जियेपाक जाय दर एक कातोलीक. आनीक तें भोगूंक आमी पावतलीं जेन्ना आमी पवित्र आहल्यार. एक दुयेंस जावपा शिरीपणा हें कोवीड-19 पळय वायरस म्हणटाय तें कांय न्ही. फकाण ती कातोलिकांक हेरां न्ही. हेरांक शुअर मरण. जो कातोलीक पवित्र ना तांकां मरण सारकें शुअर. कोवीड म्हळ्यार तेणी सारकें भिन घोली वचपाचें इदरा भाशेन. पूण आमी न्ही हांय न्ही हांव भिना कोविडाक. पूण जीं कातोलिकां पळय पवित्र नाय सगलीं 99.9% कातोलिकां तेणी सगल्यांनी भिन जीव गोंवटे कोडे हो जीव हातींत दोन म्हणटाय तेश कोन्न भोंवपाचें. आनी कोवीड सारकें डेंजर फकाण न्ही ती सारकी खबर ती. हांवें आयकोन जाणा कितू गोंयकार कोविडान मेल्याय ती वळखीचीं मुगेले. फकाण न्ही ती सारकी खबर ती. लोक म्हणटाय फकाणां म्हणटाय गव्हर्मेंट बेश्टो पिश्यां काड म्हणटाय आमकां अर्दो लोक. स्वता खरें तें. आनीक कोविडान मरतलो लोक कातोलीक मरतलीं ना न्ही. कित्याक तीं पवित्र न्हय. तीं आदल्या पळय देंवसरा गेलो पळय भिरांत आहलोली तितून तीं जियेताय देंवसरा गेल्या. संवसारी आशेक लोबजोन तीं जेजून पळय ही कृपा जोडून गेल्या. हें पळय देवाच्या मुखार उबो रावपाचो पळय आमकां अधिकार दिला रायचसनस तें तांकां फावो जालो ना कित्याक तीं वायट जिवितांत आहाय. तशेंच तेंगेल्या भुरग्यांक सगल्यांक व्हडल्यांकू म्हणोन न्ही. हांव तुमकां कोण काम कोताय काजार माय पाय आहाय माय पायकू न्ही. ही मॅसेज इवन धाकल्या भुरग्यांक सगल्यांक ही मॅसेज तुमी देखून मरतलीं कोवीड जायन. कातोलिकां भुरगीं सगळ्यांक एकूच मॅसेज ती. हितून तूं भुरगें ल्हान आहा वो भुरगो ल्हान आहा वो तूं मिडल एज आहा आंकवार आहा तूं मरपा नाय ना सगल्यांक. वो तूं मिडल एज आहाय ना तुमकां लाग ना तें. हांव जाणा 40-50 इयर्सान लोक मेला कोवीड गोंयकारां कातोलिकां. तर हें तुमकां वॉर्निंग सगल्या कातोलिकांक गोंयकारांक कित्याक कोंकणी कोता हांव.
इंग्लिशीन कोंत्यान सगळ्यांक दिता हांव, सगळे कातोलीक आहा ऑल अरावंड द वर्ल्ड. पूण आतां कोंकणीन कोता म्हणटच सगळ्या कातोलिकांक हें मुगेलें वॉर्निंग, रेड अलर्ट म्हणटाय तो. हांवें म्हणटाय कर्फ्यू लायलो मगो कर्फ्यू. गोंया कित्याक लोफडी जाल्यार प्रेजिडेंट रूल म्हणून येता. आतां हिंगा कर्फ्यू लायला UK कित्याक लोक आयकना गोवोरमेंटा कडेन. तर कर्फ्यू लायला भोंवपा जायना हें तें रोखडें फायन दिताय. £200 फायन. तूं एक्स्ट्रा तर खंय भोंवलो, तुगे घर सोडून तरी भायर सरलो फकत वखद घेवपाक आनीक गरजेच्या शॉपिंगाक सुमनाक एक पावटी वचपा जाता म्हणटाय. तेज्या भायर जर तूं तें कर्फ्यू लायला तेंका सांपडलो जाल्यार तुका £200 फायन. आनी मास्क नाकाच्या सकयल दवरूंक जायना. मास्क तो तूं नाकाच्या सकयल दवरून भोंवता, जे जाग्यांचेर मास्क एलावड 100% एलावड गॅरंटी हें आहा, गरजेचें आहा सुपर मार्केट आनी हिंगा थिंगा खंय गरज आहा, तितून तर तुगेलें मास्क नाका वयलें देंवलो आहा जाल्यार तुका £200 फायन. आनी फोडल्या ती हांव जाणा लोकां फोडली ती आमगे वळखीच्या. तर आमकां हें वायट हें कोवीड वायरस लागोता तो मनीस पातकांत आहा 100%. हितून दुबाव ना. कोणा पड गोंयकाराक कोवीड लागोला कातोलिकाक ती तो पातकां आहा तो मनीस. जरी तर भुरग्यां लागोलां तेगे माय पाय पातकां आहाय ल्हान भुरग्यां लागोल जाल्यार. जीं 12 वर्सां सकयल पडे आहाय तांकां खबर ना पातक म्हळ्यार कितें. वो आतां इंटरनेटाचेर चोयन ती पातकां पडटे आसतलीं ना न्ही. आतां इंटरनेट येयलां सगळ्यांक आतां मोबायल आहाय 5 वर्सां भुरग्यां देखून. पूण तें कित्याक चोयन ती पातकां पडोवंक शकताय ना न्ही. पूण आसूं जीं कोण 12 वर्सां सकयल आहाय तांकां तर लागोल जाल्यार माय पायगे गुन्यांव. हें 100%. तुमी देवाचें घानाकाय तें कांय. कोवीड देवान धाडलां म्हणनाकाय. संवसारांत जायत येतोलें. संवसारांत मरोण आहलोलें चोय. जेजून निवारण काबार केलें. कातोलीक पवित्र कातोलिकां ना तें. हें चोय हिंग म्हणलें हें चोय. ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याक देवान भायर घातलो. तो संवसारांत कितलें वायट येयलें तें म्हाका लागना. म्हाका हांव पवित्र आहा. हांव पवित्र कातोलीक. तुमकां लागो तें कित्याक तुमी पवित्र नाय. तर तुमकांय चान्स आहा. न्ही आयकोन पवित्र जाय. मुगे डिस्क्रिप्शनाक घायलो आहा. 2 मिनटीन आचून तुमच्यान ते ऑन द स्पॉट पवित्र जावपा जाता. टाटाची कोन. हितून तुमकां लोडपाची नाजाल्यार फिलॉसॉफी, सायकॉलॉजी, थिओलॉजी आनीक कोण ब्रादर जावपाची, माद्र जावपाची, पाद्र जावपाक कांय गरज ना. 2 मिनटीन हांव तुमकां गॅरंटी दिता पवित्र जावपाची. मुगे डिस्क्रिप्शन अशें आचाय आनी तें मांडून घे आनीक देवा भास दियाय काबार. फिनीश. पवित्र कातोलीक कोवीड तुका भिवोन धांवतोलें. आतां ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याक देव भायर घालतलो म्हणटच जेजून देवान भायर घातलो. ऑलरेडी घातलो. 2021 जालीं 2021 वर्सां जालीं. पूण कातोलीक त्याच रेब्यांत लोडटाय. इतली सवलत, इतलो आमकां सोंपेपण आनी इतली आमकां देवान हें दिलो आहा, मर्सी दिलो आहा, ग्रेस. मर्सी न्ही ग्रेस दिलो आहा. ती आमी उजा कोनाय. देवान म्हटलें सगळें जेजून म्हणलें सगळे संवसाराचे अधिकारी कोण ते. दुयेंस, पेस्त, पिड्या आनीक जोर आनी हें सगळें पड दुयेंस आहाय तुगे आडकुडी आहा कामाची हें तें सगळें आतां ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याक देव भायर घालतलो. हें सगळें वायट पडे देंवसरा लागून येता. सगळें वायट देंवसरा लागून येता. दुयेंसां, पेस्त, पिड्या, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, वनबावळतेपण, गरीबसाण सगळीं देंवसरा लागून येता. तर जेजून म्हळ्यार अधिकाऱ्याक देव भायर घालतलो. म्हणटच घातली ऑलरेडी 2021 इयर्स जालीं. तर आतां आमी पवित्र जाया सगळीं कातोलिकां आनीक हें आमी पवित्र जिवीत जियेया आनीक बरें आनंद भरीत जिवीत खुशाल भरीत खुशाल भरीत गियाय. आनंद भरीत सगळें उर्बेवंत भरपूर देण्यांनी भरलेलें जिवीत आमकां जोडपाक मेळटलें. आनीक सगळीं आमी तेका आयतीं जावया. आमकां फावो केलां कातोलिकांक. तर सगळीं पवित्र कातोलीक जाया आयतीं जाया पवित्र जावपाक आनी पवित्र जाया आनीक हें सगळें आमकां जोडून घेया आनीक सगळें आमी खुशाल भरीत जिवेत आमी जियेया गोंयकारां आख्ख्या संवसाराक कातोलिकां. आमेन. हिंगा काबार करया. फाल्यां कंटिन्यू करचें. थँक्यू होली स्पिरीट. आमेन. आतां रोजार करया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांव मागणें करतां तुका. मारियो आनीक ताचे फामिलीक फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिचे फामिलीक जॅकलीन आनीक ताचे फामिलीक थिओदोमिरा रोशा
आनीक तिचे फामिलीक कोलेत आनीक ताचे फामिलीक जॉन्सी आनीक ताचे फामिलीक सुकोर आनीक ताचे फामिलीक जेसी आनीक ताचे फामिलीक हेनरी आनीक ताचे फामिलीक पियादादी वाज आनीक तिचे फामिलीक मोरियाण आनीक तिचे फामिलीक जिपोट आनीक ताचे फामिलीक जोकी आनीक ताचे फामिलीक क्रिस आनीक ताचे फामिलीक तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताजे फामिलीक सगळ्यांक तूं बऱ्या धड्यांनी भर सगळ्यांक कोवीड पिडेंतली सांबाळून दवर कोवीड पिडा तांची सोरशिल्ली पयस कर कोवीड पिडेंतली तांकां निवारून दवर आनीक तांचीं दुयेंसां अल्सराचें दुयेंस भिंडाचें दुयेंस जोऱ्याचें दुयेंस डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल हाय ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर किडनी फेलियर पॅनक्रिया फेलियर डायलिसीस पिशेपण तकलेन सुळ्ळें ती नेरवां जालें तें आवट जालें ती तकलेन हीं सगळीं दुयेंसां तांची तूं बरी कर आनीक हे मिलाग्रींतल्यान तांकां कळोन येवपाक की देव तांचो सोरवंडार म्हणून आनीक ती पवित्र जावंक ती पावूंक ती तूं काकूट आनीक कुरपा तांचेर दवर तशेंच जीं लोक कोण काम करतात तांचें काम वाडय चडय प्रमोशन वाडय पोस्ट वाडय तशेंच जीं कोण नवें काम सोदतात ह्या घरांतलीं सगळीं फॅमिलीची मेंबरां तांकां बरें जायत्या पगाराचें व्हडले कंपनीन तांकां काम फावो कर आनी दोबरादान पगार तांकां दी तांच्या मनांत आसा ताच्या परस आनीक ही मिलाग्री म्हणून तांकां दाखोवन दी आनीक हे मिलाग्रींतल्यान ती आपलें जिवीत वायट जिवीत सोडून जिवीत न्हवसरून तांच्या घोराब्यांत पळय कितें वायट चलता तें सगळें ताणें बंद करून तें सगळें सोडून ती पवित्र जावंक पावूंक तोय आदार तूं तांकां फावो कर तशेंच तांची सगळीं चिंतनां तूं शांती पावय तशेंच जे कोण घरांत पडल्यात काम नासतना तांच्या वायट जिविताक लागून घरांत बसून आसात ताचें काम वचोन कोविडाक लागून तर तांकां परतून तूं दोबराद पगारान तशेंच बेगीनूच पोस्ट वाडोवन तांकां परतून कामाक लाय आनीक ही मिलाग्र पळोवन ते आपलें जिवीत वायट खोटें जिवीत सोडून ते पवित्र जावंक तुजी कुरपाय तांचेर तूं दवर तशेंच तुज्या आंज बुडव्यांक धाडून तांकां आकांताच्या मनांतलीं सगळ्यांक तांच्या मेंबरांक नेवार तांकां आनीक तांच्या मेंबरांक तशेंच एक्सिडेंट जावन मरपाचें आहाय जाल्यार तेंवूय तूं तुजे आंज बुडवे धाडून तांकां सांबाळून दवर तें मरण तांचें सुरशिल्लें पयस कर ही सगळी मागणी हांव तुका करतां सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.